दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमियें जेजू होगळाप तुका सुमियें जेजू जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक साद्या काळाच्या 28च्या आयताराच्या सुवातेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज ऑक्टोबरची तारीख 10 आमी मागया सर्वेस्पर बापा अगणित कुळदारा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता. आज आमी तुजे लागीं जाणवाय मागता. कितें आमी आयकता तें समजा सारकें. तो जाणवायचो आत्मो पवित्रत्मो तूं आमकां फावो कर. ही सुवार्ता आमकां कुडीची मतीची भलायकी हाडून दी, मात्र न्ही आमच्या सासणीक जिविताक आमकां तयार करून दी. हें आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया इसाया 25 ओळ 10. आयजाया 25 वर्सेस 6 to 10. दळबरांचो सर्वेस्पर सियोन पर्वतार सगळ्या पोरसांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सरबेच्या मांसांचें आनी पोरण्या दाकास्वरांचें जेवण, साराच्या आनी सरबेच्या मांसांचें, घाळून काडलेल्या पोरण्या दाकास्वरांचें. ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव हरएक मुखा वयली दुखां पुसून काडतलो. तो आपल्या परजेचो काळांक अख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटालीं, पळया हो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या, देखून आमी उल्हासूया आनी संतोश भरीत जावया, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. श्लोक कीर्तन 23. सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. गडद जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन ओमतता. सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली. आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सा पावलून फिलिप्पीकारां बरयल्या पत्रांतल्यान वाचप. हावस्वर 4 ओळ 12-14-19-20. St. Paul's letter to the Philippians, chapter 4, verses 12 to 14 and 19 to 20. भावां भयणीनो, दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणा, ग्रेस्तकायेनी जियोंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर्व परिस्थितींनी ददोशी जियोंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणेन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बोळ दितल्या सगळे सरसंगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावंक तुमी फुडें सरल्यात. हें तुमचें तें आसा तें बरें मोन दाखयता. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तोचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडू अशें कसल्या बरोवशाक तुमकां आपयल्यात म्हणून तुमी समजतल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता आवास्वर 22 ओळ 1 ते 14. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्सेस 1 to 14. त्यावेळी जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गीचे राज्य अशें म्हणयत, एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां ओवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयिल्ल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनवरां मारल्यांत, सकडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैनां धाडन त्या गुन्यांवकारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयिल्ल्या ओवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितलें तुमकां मेळटात तितल्यांकी उत्सवाक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सोमेस्तांक बोऱ्यांकी कोट्यांकी तांणी जोमो केले आनी लग्नचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवन राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तोवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हातपाय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी, कित्याक आपयले साबार पूण विसून काडिल्ले थोडेच. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्यो भावा भयणीनो, आयची तिनी वाचपां आमी नियाळच्या ह्या वखदां. पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी बरोसो दिवसो आमी पळयता. दुसऱ्या वाचपांत सांत पौल फिलिपिकारा बरयल्या पत्रांत सांगता, क्रिस्त जेजू म्हजे सांगात आसतना म्हाका कितेंय करूंक साद आसा. आनी तिसऱ्या वाचपांत तो क्रिस्त जेजू आमची जडती ह्या निती फैसाल कशें करता ताच्या विशयान आमकां आयकूंक मेळटा. पळय, हें सगळी ताची ओपार आमी आयतारा ताजी गेले त्या आयतारा ती ओपार आयकली सर्गीच्या राजा विशयांत. आमची सगळी तयाराय आमच्या लितुर्जीची, आमच्या ह्या इगर्जमातेची तयाराय आमकां सासणीक जिविताक आमी वचोंक आसा. त्या वाटेन वता आसतना ह्या संवसारांत आमी शांती समाधानान बऱ्यापणान बऱ्या करण्यान जिवंक आसा. आनी त्या खातीर जेजू आमकां आज जागोवन दिता, ह्या एका नमणेची तिदवण दिता आनी बदलावणेक आपोवणें दिता. आनी हांगा सांगता पळय निमाणें, कित्याक आपयिल्ले साबार आसात पूण विसून काडिल्ले थोडेच. आपयिल्ले साबार आसात. आज कितलोसो लोक क्रिस्तांव ह्या संवसारांत ना, हायेस्ट असो क्रिस्तांव लोक आपयिल्ले साबार. पूण कितलोसो क्रिस्तांव लोक आज बायबल वाचिना, मिसाक वचना, सक्रामेंतान जियेना, उपादेस पाळिना. आपयिल्ले साबार आसात पूण विसून काडिल्ले थोडेच. हांगा जेजू कितें ह्या ओपारीद्वारे सांगूंक आशेता, कितें सांगूंक आशेता गी म्हळ्यार तुमी पळयल्यार जेजू सांगता, एक राय आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिता. सोंपरो हांगा राय देवाक कसो धरया, पूत जेजू आनी तो आमचो वरेत आनी ताच्या खातीर आमी आमची तयाराय करूंक आसा. तयाराय आत्मीक तयाराय करूंक आसा, ताच्या विशयांत उलयता. ह्या जेवणा विशयांत आमी चिंतचें न्हय. आनी हांगा कितें जाता, एका रायान पुताक लग्नाच्या वरा जेवणाक आपोवणें दिलें.
जांकां होळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पळय कितें जाता, आमी आदीं आतां बरो इन्विटेशनां पुरो आयल्यात, आदीं इन्विटेशनां नासलीं. घरचो येजमान सगळ्यांच्या घरा, ती 200 आसूं दी 300 आसूं दी, 3 म्हयने खाणी घेतलो, थोड्यांच्या घरा चलोवन वचून ओवळीक सांगतलो. ओवळीक सांगतलो म्हळ्यार आपोवणें दितलो. तें आपोवणें मोगाचें. तो घरा येयले फुडले ताका एका चंबान उदक दितलें हांव, ताका स्वागत करतलें हांव, आनी तो सांगता हांव तुमकां ओवळीक दिवंक आयलां, आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव ताच्या उपरांत ओवळीक सांगता आनी तो सांगता तुमी सगळ्यांनी येजय आनी सगळें कार्य सुदारसी जाय. म्हणजे एका व्यक्तीची गरज त्या लग्नाक आसा म्हणलो अर्थ. तें लग्न केवळ दोगांनी मात्र जावचें न्हय, थंय सगळीं तांचें कुटुंब मेळोवन एकवटान तो एक संतोशान वांटेली जावचो लग्नाचो उत्सव म्हणटा हांव. आदीं बरो 8 दीस 7 दीस हांव थोड्या गांवांक आतां येता. आमची काजार इल्ली मोठी जाल्यान जाल्यार हांव हांगा पंजाबाक आनी पुरो वेताना सगळी रात काजार. ते सांजेर सुरू जाल्यार सकाळींच अंत जावचें म्हळ्यार तो एक उत्सव जावन आसा. हांगा असल्या उत्सवाक जेवण बरें तयार करतात आनी तो जेवण तयार करता ओवळ्यांक सांगता. कितें गे म्हळ्यार हे ओवळी कोणाक सांगता म्हणजे जुदेवाक सांगता. कोण जुदेव आसा पण तांकां ओवळी तांकां ते तांणी न्हिदोवन येजय आसलें तें जेवण जेवंक. पूण ते योग आयकले ना, ते जेजूक ऐकले नात मात्र न्ही, जेजूक ते वळखले नात मात्र न्ही, जेजूची सुवार्ता तांणी स्विकार करूंक ना. जेवणाका पयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडणं ताणें सांगयलें. पळय जेवणाक आपयल्ल्या सरशी पयल्याक धाडलें म्हणजे प्रवाद्यांक धाडलें, ते आयकले ना. दुसऱ्यांक प्रवाद्यांक धाडलें आनी साकरांक धाडलें. म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाड्या आनी पुश्टी जनवरां मारल्यान सकळी आयतें जालां. एवरीथींग इज रेडी. यू हॅव टू एक्सपिरियन्स. तुवें अनुभव जोडूंक जाय. एक रेडी आसा, देवाचें राज रेडी आसा, तयार आसा, तुवें वचोंक जाय. आनी तांणी कितें केलें, सकळी तयार जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. दे आर बिजी. आयचो संवसार मस्त बिजी आसा. तांकां आयताराचे मीस पडोंक वचोना, तांकां साक्रमेंत पडोंक वचोनात, तांकां थोड्यांक उपादीस पडोंक वचोनात, घरा मागणें पडोंक वचोना. ते संवसारान बिजी आसात, कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकराक धरले आनी तांचे विकलाप कर तांकां जिवेशी मारले. पळय प्रवाद्यांक पात्रायलें, जिवेशी मारलें, कान उडयलें. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्य धाडून त्या कुणीघराचो ताणें संहार केलो, तांचो नाश केलो रायान. आनी म्हणजे आपणाचें नाश कशें तें आडण्यातात पळया. तांचें शहर बसमून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, आमकां गोत्त आसा सोदोम गोमोरा उज्याच्या पावसाक बली जाली. आनी आपल्या साकराक आपोवन म्हळें वरां जेवण तयार आसा खरें, म्हणजे सर्गाचें राज तयार आसा खरें. पूण आपयल्या ओवळ्यांक तें फावो जालें ना. आपयले कोण जावं पुरो इस्रायलकार जुदेवकार तांकां फावो जालें ना. आनी आमी क्रिस्तांव बाप्तिस्म घेतलेली आमी ते वचनासतना आमी आमचीच वाट धरनासा. हांव देखून वचा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटा तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. आतां बरा हें राज कोणाक बरी. आनी बायबलान जेजू सांगता तुमच्यान पयलें कलवंतां आनी कितें म्हणटात पातकी पयले वेतले. हाचो अर्थ तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले, मेळ्ळ्या समेस्तांक बऱ्यांकी कोट्यांकी ताणें जमो केले आनी लग्नाचो मोठो सैऱ्यांनी भरलो. हांगा बोऱ्यांकी कोट्यांकी निती फैसल आसा, न्याय तीर्प आसा. ताका सगळ्यांक देव आपयता. आमी म्हणटा पुलगत्र म्हणटा हांव जावं पुरो एका नमुन्याची पुलगत्र आमची. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो. आतां देव देंवन येता आनी थंय लग्नाची न्हेसवण न्हेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. म्हळ्यार तांकां आपयलां खरें. तांणी कशें येजय उट्टूक उत्सवाक वचोंक जायना न्ही. आदल्यांतलें एक बरें शर्ट, बरें पॅन्ट, बरो दोगलो तांणी घालून येजय. तांणी येवना. थोडे तशेंच आमकां कोण कितें म्हणटा म्हळ्यार कॅरलेस क्रिश्चन्स. तांकां कॅरच ना. आय डोंट कॅर पॉलिसी तांची. पूण आमी कॅरलेस जावंक साद ना आज. तेच खातीर आमी कॅरलेस जाल्यार आमी साल्वेशन लेस, आमकां संरक्षण सोडवण मेळची ना. सो ती न्हेसवण कितें, ती न्हेसवण आमची न्हेसवण आमकां पवित्रताय. सोम्येच्या राजाच्या जेवणाक आमी वचत जाय, आमचें जिवीत पातकें जिवीत सांडी जाय. सो रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा
लग्नाची न्हेसोण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पण मगोच्यो भाव भयणीनो, ती गरजेची. पूण ताणें जाप काडली ना. तो रायान साकरांक सांगलें ताचे हातपाय बांदून ताका बैल्या काळो कांत उडया. थंय जातले रडणे आनी दान किर्लोणी म्हणजे पळया, आमी यमकोण ना म्हणटा न्ही, आमकां जेजू सबार कडेन यमकोणा विशयान सांगता. आनी कितें जातलें ताका रडणे आनी दान किर्लोणी कित्याक आपयलेले सबार आसात पूण विसून काडिल्ले. आज आमी आपयलेले सबार आसा पूण आमकां देवान विसून काडी जाय. म्हणजे सक्तेन म्हाका सर्ग मेळना. हांवें जिंचे हांव मागतां, हांव मागण्या ग्रुपांत आसा, हांव तशें करता, हांव प्रवाचाक ना 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 ना. आमकां देवाची कृपा जाय जाय. त्या खातीर आमी कृपा जाय जाय जाल्यार ताका विधेय जावन जिये जाय, ताका समजून जिये जाय, ताज्या वाट्यानी आमी जिये जाय. त्या खातीर हेच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घालया. दळभराचो सर्वेस्पर पोरसांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. पळय, पयले वचपी जेवणाचें, तिसरे वचपी जेवणाचें तयार करतलो आनी तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडटलो. इसाया प्रवादी बरवसो दिता. तो बरवसो आमी सांडूंक नजो, तो बरवस्याक आमी किणूंक नजो, तो बरवसो आमी स्विकार करी जाय. तो सांगता पळय, व्हड जेवण म्हळ्यार सर्गा राजाक आमकां सगळ्यांक आपोवणें मेळना. आनी थंय देव कितें करतलो? पर्जचेर पडलोलो पडदो, कसलो पडदो? पातकाचो पडदो, अंकाराचो पडदो, बनपासोचो पडदो. त्या खातीर जेजू म्हणूंक लागलो, दुबळ्यांक शुभ व्हरता फरगोड करूंक गावयलां, आंधल्यांक दोळे दिवं, कुरड्यांक दोळे दिवं आनी बंदीत असल्यांक सोडवण दिवं. आनी तो सांगता सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा ते पांगरून तो काडून उडयतलो. अविश्वासपणाचो आत्मो, अशुद्धपणाचो आत्मो काडून उडयतलो. तो सासणाक मरणाचो नाश करतलो. ही विल डिस्ट्रॉय द डेथ. आज मरणाक आमचे वयर अधिकार ना. मरणाच्या भिये आमच्या भितर आसूंक नजो. सर्वेस्पर देव हर एक मुखां वयली दुखां पुसून काडटलो. पळय, होप तो मरण काडून उडयतलो. तो दुखां आमची पुसतलो. पण आमची दुखां तो पुसता. वेचीकत्म्यान तो पोटलोवन धरता. तो आपल्या पर्जेचो कळंक अख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्पर उलयला म्हणजे जेजू क्रिस्ताद्वारे पातक काडून उडयतलो, तो कळंक पयस करतलो. आनी त्या दिसा सकड म्हणटली, वर्णितली देवा कशी, पळया हो आमचो देव, तो आमची सडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया. कित्याक सर्वेस्पर 7 ह्या पर्वतार आसतलो, ताच्या पवित्र मंदिरांत आसतलो, ताच्या लागीं येवचे वयर आसतलो. आनी त्याच खातीर आयचें किर्तन आमी आयकता 23 बरो गवळी तो जावन आसा सर्वेस्पर. तो सांगता गवळी म्हणजे सांगता आसतना म्हाका कांयच उण येना. 5व्या सरवातय तो म्हाका आपोवन व्हरता, विशव दिता, निशान उदका सरचे म्हाका आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय सर्वेस्पर दिता, जेजू दिता, सक्रामेंत दिता. आतां आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता, म्हजो वाटो सारक्यो करता. हांव काळोखाच्या बुयेरान चल्ल्यार कसलेंच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोय आसाय. तशेंच गर्द जेवण दुस्मना वजेर म्हणजे आमकां सर्गेचे राजू तो फावो करतलो आनी तेलान तो आमकां अभिषेक करतलो, मागतलो. तशेंच सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दया माया आसतली. हांव ताका वर्णितलो, सदांकाल हांव ताचे सांगाता जियेतलो. आनी तेंच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी नियाळचें जाल्यार सांपाव सांगता, पळया आमची गिरेस्त खंयची, ह्या संवसारी दावलेतेची, वस्तूंची, अधिकाराची न्ही, आमची गिरेस्त काय जेजू. आनी तो कशें सांगता पळय, तरी पूण म्हज्या कश्टान वांटेली जावन तुमी फुडें सरल्यात, हें तुमचें तें आसा तें बरें मन दाखयता. मुखार सांगता, जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं, पळय जेजूची कृपा, जेजूचो मोग, मागणें जिवीत, उतराची सकत दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. केदार तुमी देवाक सांगाता आसात, देव उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा. आनी तो सांगता, हांव कशें जिवंक शिकलां, दुर्बळकायेंत जिवंक शिकलां, ग्रेस्तकायेंत जिवंक हांव जाणा. सगळ्या परिस्थितींनी दादोशी जावंक, उपाशी जावंकय शिकलां. गरजे तितलें आसून जिवोवचें, अडचणींत जिवोवचें म्हाका कळटा. पण हें जिवीत आमचें तितल्या सुलाभायेचें जिवीत न्ही. आमकां अडखळ्यो आसात, कश्ट आसात. कश्ट येतना देवाक दुरसोवचें न्ही. सांपावला बरी आमी क्रिस्त सांगाता जिवंक शिकत जाय आनी आमचें नदर क्रिस्त तें आसा जाय.
त्या खातीर तो सांगता म्हाका बोळ दितले सगळे सर संती करूंक हांव शकता. म्हाका बोळ दिवचे कोणे? सर्वेस्परान म्हज्या क्रिस्त जेजून. आय कॅन डू ऑल थिंग्स वन हू गिव्स मी स्ट्रेंथ. म्हाका उडास आसा एक क्लिप जे युट्यूबार केदाळे मेळटा. निक्की म्हणलें एक नांव असो, ताका हात ना पांय ना, एक ल्हान बोट आसा आनी ताका जल्मतना ताच्या आवय बापूय कितें भोगलें की देव जाणा. पूण तो वाडटा वाडटाना सक्कट तो युजलेस म्हूण चिंतलें. पूण आज निक्की सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट करता. शिकप बरोय शिकला तो. देवाचे उतर परगट करचो एक जणविक्यान भरलेलो सुवार्थीक जावन आसा. हात नान पांय नान बुरवोसो तो दिते आसा. तो केदाळे सांगता, आय हॅव नो लेग्स नो हँड्स बट आय हॅव होप इन जीजस. आनी तो सुमार इस्कॉलाच्या भुरग्यांक तो प्रेरण जावन आसा, या इन्स्पिरेशन जावन आसा. आनी एक ल्हान क्लिप 3 मिनटाचे तो सकयल पडटा. म्हळ्यार एका हाजेर टेबलार ताका हातनान पांयनान उठोवंक जायना. तो सांगता, आमच्या जिवितांत आमी सबार फावटी सकयल पडटा. अशें पडटना आमकां उठोवंक बरो वचो ना. हांव 100 फावटी प्रयत्न करता पूण म्हजे वरवीं जायना जायना म्हण चिंतल्यार जायना. पूण थंय एक वाट भायर येवची आसता. खंयच्या आमी जुलकुटा भितर आसल्यार, कांट्या भितर आसल्यार, कश्टा भितर आसल्यार भायर येवची एक वाट आसता. आनी ती वाट जेजू. हांवूच वाट, हांवूच जिवीत, हांवूच सत. आनी तो थंय आसल्या टेलिफोनाचेर ताची तकली दवरून तो उबे रावता. आनी सक्कड आसलेली थंय भुरगीं, इस्कॉलाचीं भुरगीं दुखांनी भरतात. कित्याक तो सांगता, तुमच्या जिवितांत रसली गणितां घडोवंक पुरो. आज हांव उलयतना हांगा बुरवोसो सांडलेली कितलीं जाणां आसूंक पुरो. तुमची भुरगीं म्हळा तुमकां आयकनात. तुमी परगांव वचून सेटल जाल्यार थंय भावार्थ ना, मागणें ना, काळीज काडटा, मन रडटा. सबार फावटी रिणान तुमी बुडोवन आसात, कोर्ट केसीन तुमी आसात. ह्या भलायकी तुमकां ना, पिडे वयर पिडा, कामा वयर कामां लॉस जाते आसात. आज थोडी आयसीयूंत, MICयूंत अवघडाक व्हडाक जावन चिकित्सा घेते आसा जावं पुरो. भियेनाकात. म्हाका बोळ दितले सवे सर संगती करूंक हांव शकता. हें उतर 100 फावटी सांगया. म्हाका बोळ दिवचे जेजून. म्हाका बोळ दितले सवे जेजू सवे सर संगती करूंक हांव शकता. म्हाका बोळ दितले जेजू सवे सर संगती करूंक हांव शकता. म्हाका बोळ दितले जेजू सवे सर संगती करूंक हांव शकता. सक्कड स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. हाला मरा किब्रा शारा बालाकारा शांदरिया रा बरा अल्फा कोरा राफा 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 राफा. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापणी वाकाणी दिता. म्हाका बोळ दितले सवे सर संगती करूंक हांव शकता. जेजू ह्या घडये हांवें सुवार्ता परगट केल्या. सर्गींच्या राजाक आमी आमकांच तयार करच्या वखदां संवसारांतल्या सोर पोरजेचेर ही म्हजी सुवार्ता आयकोवचे तुजे आशिर्वाद बेसांव फेकोवन देंवन येवं दी. हरिये कणकर बनपस बंदोडे तांचे तो सोडणो दीत. तांचे कोडू मोतू अतमो अभिषेक कर. जे कितें उणें पडलां सर्वेस्परा तूं भरती कर दी. तुज्या माया मोगान तूं तांकां बोर. तांची दुखां तूं पोसू. भावार्थ घट कर. मागणें जिवीत बुडवून कर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड तांच्या वयर. तांचे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड तांचे कोड मोत अतमो अभिषेक जावं दी. टच देम लॉर्ड. टच. Heal for your glory. Rebuke blocks, bondages, curses, disturbances out from their body. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी. जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. बापो फ्रँकलिन सोजो शोमो गादेसीस म्हज्या मिसावां खातीर मागा. मिसावांक पाठिंबो दिया. मात्र न्ही हें ही सुवार्ता जाता तितल्या लोकांक व्हॉट्सॅपाचेर तुमी फेसबुकाचेर सोशल नेटवर्काद्वारे मुखार करा. ती त्या साल्वासावाच्या येवजणे भितर येवन त्या सर्गीच्या राजाचे भाग जोडू दीत म्हणून हांव आशेतां. आमेन. दिव्यवाणी